नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मणगणें। ही हांवें अर्द कप चण्याची दाळ घेतल्या। दाळ हांवें कुकरान शिजोवन घेतल्या। अर्द कप दाळीक 1.5 कप उदक घालून कुकरान शिजोवन घेतल्या। कुकराची हांवें 3 शिटी काडून घेतल्या। ही पळयात, दाळ अशी शिजोवन घेवपाक जाय। हे पाव कप साबुदाणे हांवें उदकान भिजत घालून दवरलेले। साबुदाणे उदकान भिजत घालून दवरपाक जाय। साबुदाणे मातशे फुगपाक दिवपाक जाय। ही शिजोवन घेतलेली दाळ आता परत आमी गॅसार दवरुया। दाळ हांवें आयदनान घालून गॅसार दवरल्या। तातूंत घालुया चवी पुरते मीठ। अर्द कप गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त केल्यार जाता। 2 कप घालता नाल्लाचो रोस। ढवळून घेऊया। व हांवें 1 नाल्लाचो 2 कप रोस काढून घेतला। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। नाल्लाचो रोस पयलीं घातलो जाल्यार रोस फुटता, ताका लागून गोड पयलीं घालपाक जाय, मागीर रोस घालपाक जाय। नाजाल्यार नाल्लाच्या रोसान गोड मिक्स करून घालपाक जाय। रोसाक खतखतो येईपर्यंत अशें मदीं मदीं ढवळून घेवपाक जाय। रोसाक खतखतो येवपाक लागलो तातूंत हांव साबुदाणे घालता। ढवळून घेऊया। नाल्ल फोडून ताचे हांवें बारीक कुडके करून घेतले, शिन्न्यो करून घेतल्या। तातूंत घालुया काजूचे कुडके। मिक्स करून घेऊया। साबुदाणे शिजपर्यंत शिजोवन घेऊया। साबुदाणे शिजत आयले। अर्द चमचो घालता वेलचीची पावडर। एक हांव हळदीचे पान घालता। हळदीचे पान ना जाल्यार स्किप केल्यार जाता। ढवळून घेऊया। पळयात, साबुदाणे बरे शिजले। गॅस हांव बंद करता। आणि हांगासर आमचे मणगणें तयार आसा। चण्याचे दाळीचे मणगणें पारंपारीक स्वीट, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।